नमस्कार। आज आम्ही पळयता मांद्रे वाठारान दांडोसवाड्या हांगासर व्हडा प्रमाणात रस्त्याचेर उदक साठयल्ले आमकां दिसतात। हे उदक व्हडा प्रमाणात डोंगर माळरानाले आनी सायटीच्यान येतात आनी रस्त्याचेर एक प्रकारचो तलाव निर्माण जाल्लो आसा। सरकार दर वर्सा मान्सून पूर्व कामां पावसाळ्या पयलीं करता अशी घोशणा करता, पूण कितें जाता मागीर कोण जाणा। थळावे पंचायत म्हणा, थळावे आमदारही आपल्या पद्धतीने प्रयत्न करतात, पण तांकां तशे 100% यश मेळना। आज दांडोसवाड्यार जर पळयले जाल्यार व्हडा प्रमाणात ह्या रस्त्याचेर उदकाचो तलाव निर्माण जाला। दुचाकी वाहनांक चलयतना कशा पद्धतीचे त्रास जातात, शिवाय जी वाठारांत घरां आसा त्यांच्या घरांनी हे उदक वयता। गटारां तुडुंब भरलेले आमकां दिसून येता आनी ही गटार व्यवस्था बुजपाचोही प्रयत्न जाल्लो आसा। प्रत्येक पंचायत वाठारांत मान्सून पूर्व कामां नेटान सुरू जावची अशी दर वर्सा जे आपत्कालीन सेवा विभाग आसता, जे अधिकारी असता ते थळाव्या अधिकाऱ्यांक सुचोवणी दिता आनी कामां बेगोबेग करची अशी सांगतात। पूण अंदू 15 मे उपरांत जो पावस लागला तो आता मेरेन पावस चालूच आसा। ह्या 2 दिसांक मातसो पावस कमी आशिल्लो, पूण जर मांद्रे दांडोसवाड्यार पळयल्यार हो पावस सतत पडटा की काय असो कोणाकूय प्रश्न जातलो। पूण हे उदक फाटल्या 2-4 दिसाचे अशेंच साठोवन आसा। गटारां तुडुंब भरलेली आसा, गटारां भरून सामके उदक रस्त्यार आसा। रस्त्याचेर एक प्रकारचो तलाव निर्माण जाला। गेल्या वर्सा हांगासर व्हडा प्रमाणात उदक साठिल्ले, ताची बंदोबस्त करपा खातीर थळाव्या आमदारांनी यत्न केल्लो आनी ह्या रस्त्याक थोड्या प्रमाणात उंची दिल्ली। आता मुखार जर आमी पळयता जाल्यार उदक कशें साठवल्या हे आमकां दिसून येता। सरकारान हाचेर बेगोबेग उपाय येवजण करची अशी ह्या माध्यमांतल्यान आमी मागणी करता। हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक टीव्ही खातीर।